वयात अवीक शिवंग बिवंग सगळे येता. पळोवंक शकता गायस महाप्रसाद पळय देवाचो आमच्या. पळय कितें कितें आहा ते. चल जाके मेरे लिए और एक प्लेट लेके आ खाने का. हा काबार गेला भुरग्याक धाडला हे गेले. फुला Cheers, my bro. सो गायज आयज आमी येयल्या भरणेन अवीक कपडे घेवपाक वाडदिवसाक लागून. पळोवया कितें बरें गावता जाल्यार तेका. नंतर टी शर्टां बिशर्टां घालता. आयज तेका इंडियन वेअर घेतले. हांव घेतलें हांव. पळय तुका कसो बरो दिसता तसो घे. खबर ना तुका खबर आसतली तुजी सायज. आसा सारकी. आनीक आहा दुसरे पॅटर्न बी. तर पळोवया दुसरे पॅटर्न आल्या. हां ना ना ह्यो नाका ह्यो आजोबाचो गो. तो बरो दिसता ह्यो. हय होतोच बरो दिसता. ट्रिपॉन बॉय परेरा नगा. सो फायनली गाईज आम्ही भरण्यान वचून येयले आणि संकितान म्हाका कुर्ता घेतला. शॉर्ट कुर्ता घेतला वाडदिवसाक घालपाक आमच्या सातेरी देवीच्या नगा. सो गायज हांवें जो चुडीदार शिवपाक दिल्लो पळय तो रेडी जाल्लो आसा आनी हांव तोच व्हरपाक दिदी कडेन येयला. ते रावता खंय थंयच. सो गायज अवीक पयात म्हाजे कपडे घेवन बसला मॉडिफाय करपाक. कितें ते तुमकां रोकडेंच कळटलें. कळ्ळें न्हू. कितें तरी दासू करता दासू. हे पळय म्हाज्या न्हू हे टॉपाची सगळी फुलां काडटा तो. नवी दसवंतीची फुलां. पळया करता कितें तरी अलग करता. कितें तरी बरेंच करता. पळयत राव तुमी स्टे ट्यून नुगा. हय आतां तूं शिवतलो नवी. हय तर हांवूच शिवतलो तर. आका जो काय बरो कुर्ता करता मग पावरफुल घातलो वाडदिवसाक घालपाक न्हू. हय आनी हे गायज आमी आयजूच करिना अशें. आमी एवरी इयर तशेंच करता. एवरी इयर कितें ना कितें अलग करता आमी. कॉपी कॅट करिना. नाल्यार सगळे ते हांवें नोट केला की मोस्टली चेडवां प्लाझो घालतात. प्लाझो हांगार प्लाझो सूट पासून जायना ते तरी ते प्लाझो घालतात. आतां कोणाक प्लाझो खबर ना कितें ते जाल्यार तेंच्यांनी गुगल करचें न्हू. घागरे कशे आसता ते प्लाझो. न्हू कोणाकूय बरें दिसना. ते घालतले न्हू जाल्यार तुका बरी हायट सारकी चड जाय. अबाव 5.7 जाय जाल्यार तुका प्लाझो न्हू बरें दिसता पळोवपाक. सो गायज हे पळय हांवें सगळें कटींग केलें. ओके आनी हे टी शर्ट जाले आतां बांचिरे. आनी हे टी शर्ट भायर उडोवपाचोच आसलो पूण हेजे तरी कितें तरी करया म्हणून चिंतलें आतां. पळोवया लेट्स सी फाल्यां कित्याक हेजे कडेन मोये जाला. म्हाजे कडेन सूय सूत ना. सूय सूत काय ना हेजे कडेन. हेजे फक्त दातोय फास्ट चलता. ना फाल्यां हाडटलें हांव. सूय सूय तेच्या घरान काय ना. हय अवी तूं म्हाजो चुडीदार मॉडिफाय करताय न्हू. हय घातले तूं सुयेन सूत. म्हाजे कडेन वचाच ना आसलें मरे. तूं दादा न्हू म्हणून ते. अवी शिवता म्हाजो चुडीदार. सो गायज पळयात हांगासर तुमकां खबर आसा
की वाढदिवस असा म्हणून देवळाचो. ओके सो हांव पळय कितें तरी करता अलग सारकें. सो हवी न्ही पळय कालच्या टी शर्टाचे हे पान बी काडलेले आसा. देसी जुगाट न्हू रे हवी. हय आनी आतां हवी ते शिवता. म्हाका वर्सान वर्स हांव टेलरा कडल्यान शिवून घेता मागीर म्हाका हवी मॉडिफाय करून दिता. पळयात हवीक शिवोंक बिवोंक सगळें येता. सगळो उजो करून दिता पळय तुका उजो. हवी तुका विणपाक येता. हय हवीक विणपाकूय येता. तुका तोरण करपाक येता. करतालो हांव पयलीं. तोरण मम्मी बसताली हांवूय बसतालो तिच्या वांगडा. गर्दी पळयात. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. हवी फुलां सो गायज हवी अपाय फुलां बी घेता. सो गायज आयज जावन आसा आमचो देवळाचो वाडदिवस. कितले दीस जाले आमी एक्सायटेड जावन रावलेले. हांव जितले न्हू म्हाज्या बर्थडे एक्सायटेड आसतना तितले हांव वाडदिवसाक आसता. आनी हे पळय वाव गाईज काय बरी पालखी गेल्या पळय. महाप्रसाद पळय देवाचो आमच्या. पळय कितें कितें आहा ते. गायज हांव तुमकां कितें सांगूंक शकता. ही जी देवी आसा सातेरी देवी हिणें न्हू म्हाका खूब वयर काडला. झिरोक्सून न्हू वयर काडपाक तेजो हात चड आसा. सो आयज हे तिच्या खातीर तिच्या कुस्तार सगळें न्हू. हय तू खंय येयला जात्रेक? ना देवळान खंय 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 जेवता. हाकान कितलें कितें कितें घातला पळय. आनी म्हाका बेगीन वच करता. कितें केला आसा एका भुरग्याक धाडला आपल्याक रोज हाडपाक. आपल्याचे जेयले आनी रोज जाल्लो म्हणून भुरग्याक धाडला. हांवें न्हू म्हाजें ताट काबार केलें आनी हांवें ल्हान भुरग्याक धाडला. आनीक काबार केला भुरग्याक धाडला. म्हाका लज दिसता वयपा म्हणून आनीक कोणाक धाडलो. काम गे ते सारकें खाता मरे पियाताय कित्याक पियाताय काम अशें धरून डायरेक्ट एकदांच खातात तर आनी खंय खातात तर. हांव स्लो खाता. म्हाका स्लो जेवपाक खाता? 2 वरां जाय हवी. काय तितल्या आमचो हांव मातसो मडगांव वचून एक रावंड मारून येता. यो तूं हांगाच आसतलें मगो 2 वरांक. हय बरें रानी बड़ी सयानी. अरे बाप रे कितनी प्यारी लग रही है यार. दिखा ना सूरत तो दिखा अपनी सूरत तो दिखा. मगनेश तूने मंदिर में खाना खाया? चल जाके मेरे लिए और एक प्लेट लेके आ खाने का. विकास को एक बोल के मैंने एक ऑलरेडी खा लिया था और एक मगनेश के लिए रुका था. नहीं आप एक दीदी लेके आएंगे. दीदी ने भी एक लेके आया ना. अलग लेके आएंगे. 2-3 प्लेट खाया. अभी तेरा बारी है. टी शर्ट ना आहा जय बात हीरो को क्या रे क्या बोलना चाहता है. लेके आएगा या नहीं आएगा? सच सच बता ना बे. विकास लेके आएगा ना. विकास ने लेके आया. अलग लेके आएगा. आलोक ने भी 2 ग्लास लेके आया. मनीषा लेके आएगा. बरो दिसता मरे. सो गायज हांवें आयज पळय अंकिताचो ड्रेस केल्लो मॉडिफाय पळयात. हांवें तेका हांगासर बरें लायला कितें आनी हे पान न्हू का कशें दिसता. हातीन शिवला. आणि सो गायस यो नो चुडीदार शिवलेलो आसा प्रिया दीदीन. तुमकां फाटल्या फावटी दाखयल्ले पळय हांवें यो चुडीदार शिवपाक व्हरता म्हणून. पयले आसतले तुमी ब्लॉगान घातलेले तेका. सो तेणी शिवला यो.
आणि हे पान आणि हे फुला अवीन लायला मॉडिफाय केला कसं फुल दिसता पावर नुगा प्लीज सांगात आमका कमेंट करून. कसे दिसता तुका? बरा दिसता. काय झालं बरं आहात. सो हो ड्रेस तुका प्रियांशूला हय काय काय गाइस तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता आमी हे पळय गोटयेचे सामान दवरलेले आसा. ही 5 फळां आणि फुलां आणि ही पळय ही दिवली पेटोवन दवरल्या आणि आमची पालखी न्हू हो थंय फुड्डे आसा कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी 5 मिनटान हांगासर पावतली. ते फुडें न्हू चडूच घरां आसा. आ रहा है जो भी तू क्या कहना चाहता है? इसको फोटो खिंचवाना है खुद का। इसको फोटो खिंचवाने का है मगन को. तेरे को भी रहे फोटो लेकिन मैं तो इधर फोटो खींच ही नहीं रही हूँ. बहुत बड़ा मोए मोए मैं तो इधर वीडियो बना रही हूँ. क्या हुआ? क्या कर रही हो? दिया जला रही हूँ। ए पळय दिवे लायता दिवो. ऑटो रिक्शा ने बुझा दिया सब। ऑटो रिक्षा कशी बुजयतली तुझी? उसने अपना कुरकुरी इधर लगा दिया। जागेवाला तुम ढोंगी बाबा। तू धागो घेतलाय आणि किती 50 रुपया मागतालो. नहीं फ्री मेरे को तेरे से 50 रुपया मांग रहा था. तेरा बोला वाला शक्ल देखा नहीं, फंसा लिया उसको। अरे तूने दे दिया 50 रुपया. नहीं सो गाईज ही पळय आमची पालखी हांगासर आयल्ली आसा. ये तो तुका घेवन येयला. कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए रे? मेरे को ए यो पालखी पोनाच्या नचोंग जाय. लाइन में रुको आई. ओच फुडे चल. ए ना आ जाओ तो चिंटू तू इधर आ। ये देख चिंटू कब से रुका था हमारे पालकी के नीचे जाने के लिए. तू भी चलो बारी आईली. चलो अरे इधर से गिर जाएगा डायरेक्ट चंद्राक पहुंच जाएगा. पहुंच जाएगा। हाँ अब येलो तो हाँ. अरे सबर करो. हा बरे काढता. सो अभी हम लोग जा रहे हैं पालकी के पीछे पीछे फॉलो करने। है मेरे. आप इतनी छोटी क्यों हुई? अभी भगवान जाने. इतना छोटा नहीं, हाइट का थोड़ा लंबा चाहिए। हाँ चलो आगे कहाँ तक घूमेंगे? मंदिर तक जाएंगे। ओके सो गाईज हांव पावलोलो आसा फूल पावर घरा कडेन आनी हांव जाल्लोलो आसा जाम. ओके आनी हांव कितें खाता तो पळयात डाळीम. ओके सो गाईज आयचो व्लॉग तुमी पळयलो आसतलो आनी हांवें अंकिताचो न्हू चुडीदार सलवार कितें म्हणटात खबर ना तो केल्लो मॉडिफाय. तुमकां आवडला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून म्हाका सांगा. ओके आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेवे व्हिडियोन.
चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. आता जाल्लेली हा रातची 1. खूप टायर्ड झाला हांव वयता आनी आतां न्हिदता. ओके बाय बाय.